मुजी बायल आनी भुरगीं म्हणटाली मिक्की तुवें कोणायकी अन्याय करूं नये. तुजी एबिलिटी आसा पळय आनी उरलें पुरो तांणी काडूं तुजी एबिलिटी तुवें एक ती बिजनस एक्युमेन ऑर बिजनस सिन्सियरिटी ती तुवें आनी तुजें धैर्य सांडिना जाल्यार डेफिनेटली यू वील बाउन्स बॅक. ल्हान आसतना इस्काला येताना आमी केल्चे केस आसले हे आसले केल्चे केस आसले आंगड करचे आंगड आमचेच नोट प्रिंट करचे. हांवें म्हणचें एज अ विजन डेफिनेटली म्हाका हें आसा बेजाराय आसा आनी इल्लें रिग्रेट या भाद्राबान एवढा असतो रे जे पुरो आतांनी लोन हाडले पयशे न्ही डोनरान दिल्ले पयशे ते फस्ट युजाक जाल्यात की म्हणून. भाद्राबांक 2 विशय आसात. एक टायमाचो अभाव आसा कित्याक तांकां स्पिरिच्युअल एक. सेकेंड तांकां नॉलेज ना. आमकां आसा आमचें घर बांदतना आमी मिस्टेक करून जाल्यार आमचेंच म्हळ्यार थंय एक तुका दुसऱ्या डोनेशन आमचे आमी हाडले पयशे तांकां व्हडली डोनर्साचे पयशे. एकलो लंडन हांगाच्यान बरयता लंडनच्यान बरयता हांगा इंग्लंडच्यान बरयता तुवें म्हजी फायनान्शियल डेस्टिनी चेंज केली म्हणून. नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके दैजिवर्ल्डाच्या ह्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. आज तुमी पळोवन आसात कोंकणी वॉकी टॉकी. मगच्यानो आज आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमी नंतुरांतासच्या प्लॅनेट SKS ह्या लोकेशनाक आयल्या. कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या सांगात असो सोयरो ह्याच सुवातेर ताची वस्ती जाता. एक NRI उद्यमी आमी कोंकणींत ताका एक दानी म्हणटा या एक समाज सेवक म्हणून आमी सांगीत. पूण हांव आज हांगासर ताजे लागीं उलोवंक आयिल्लो उद्देश कित्याक म्हळ्यार तो एक विजनरी आनी एक उद्यमी. आज यशस्वी उद्यमी पूण आज यशस्वी जाला जाल्यार कितल्या फावटी तो फेल जाला, कितल्या फावटी तो पडला आनी कितल्या फावटी तो उठला. पडुल्ल्या वेळार ताची एटिट्यूड कशें आशिल्लें, उठुल्ल्या वेळार कशें आसा आनी उद्यमी जावन केवल आपणा खातीर मात्र न्ही सोमेस्ता खातीर एक जी म्हणलो एक उद्देश दवरून तो ताच्या जिणये पयणान मुखार वचून आसा. मोगाच्यान एक म्हाका पसंद जाल्ली भोव अपुरबायेची एक सांगणी आसा. एक घडी एक दीस बदलूंक शकता, एक घडी एक दीस बदलूंक शकता, एक दीस एक जिणी बदलूंक शकता, एक दीस एक जिणी बदलूंक शकता आनी एक जिणी सगळो संवसार बदलूंक शकता. आनी आज हांव भोव धैर्यान सांगता मायकल डिसोजा मुळांत पुत्तूरांत प्रस्तुत अबुधाबींत आसो हो एक मानेस्त ताच्या एका जिणयेंत ह्या जिणये पयणांत एक समुदाय बदलावण करचें तसलें एक विशेष प्रयत्न ताणें केला. तें प्रयत्न मुखार सून आसा. हांव सगळें सांगना की ताच्या जिणये पयणांत सगळो समुदाय बदलला म्हणून सांगना, पूण बदलोवच्या दिशेन वेता आनी त्या खातीर तो विजनरी जावन आसा. आमकां साबार जाणांक गोत आसा एज्युकेर म्हणलो एक फंड स्टुडंट्सांक लोना मुखांतर दिवन आज एक क्रांती उठयला. कितल्यागी भुरग्यांक स्टुडंट्सांक एज्युकेशनाक फंड नासल्या वेळार ताच्या त्या ट्रस्टान भुरग्यांक फंड करून आनी त्या भुरग्यांनी तांणी काम करून दिवन रिटर्न करून दुसऱ्या भुरग्यांक हेल्प जावच्या बरी एक विजनरी एक विजन ताजें आशिल्लें आसा. मंगळूर आनी उडपी डायसिसाक हायेस्ट तांणी सपोर्ट केला. दुबळ्यांक जावं घरां बांदूंक ह्या काजारां करूंक ह्या आनी कितेंय बऱ्या कामाक तांणी हेल्प केला म्हणटा आसतना आनी एक म्हत्वाचो ताजो उद्देश कितें म्हळ्यार कोंकणी भाशे खातीर, संस्कृती खातीर, कले खातीर ताचे तावन कितलें करूंक जाता तें सगळें केलां. आनी हाच्या की हांवें चड सांगचें जाल्यार भोवशें हांवें 1 घंटो उलोवनूच वचचें पडटा. येया मायकल डिसोजाक मेळया, ताजे लागीं एक संवाद करया आनी त्या संवादांतावन आमी आनी तुमी सगळे एक विशेष प्रेरण जोडया. मायकल, थँक्यू व्हेरी मच पयले सुवातेर. देव बरें करूं. आनी आज हांव ओपनली तुका सांगता हें म्हजें ड्रीम तुका तुजें संदर्शन करचें. भोवशा 15 वर्सां पयलेंचें 15 वर्सां पयलें आमी एक आमची मती आमची मनशां कार्यक्रमाक तुका गेस्ट जावन आपोवंक मस्त प्रयत्न केल्ले, पूण त्या वेळार तूं खंयच्याय मिडियान मुखार दिसनासलोय कित्याक तुजें मिशन तुजें बिझनसान तूं बिजी आशिल्लोय. ताजे उपरांती आमी एक प्रयत्न केल्ले आसा, पूण खंयसरी
तू आमकां आमच्या हाताक मेळो न्हय पूण आज बहुशा तुवें एक व्हडलें मोन दाखयलां तें तुज्या खातीर न्ही तुका गरज ना तुका पब्लिसिटीची गरज ना या तुवें लोकांक तूं कोण सांगची म्हणून गरज ना पूण ती गरज आमच्या समुदायाक आसा मायकल डिसोजा म्हणलो मनीस कोण म्हणून गोत्ता आसा पूण ताजें चिंतप कशें आनी सगळ्यांकी आज मायकल डिसोजा एक यशस्वी उद्यमी वय न्ही यशस्वी उद्यमी पूण त्या यशस्वी फाटल्यान कितले पुढचें पडला कितले पुढचें उठला तें साबार जाणांक गुत्तना भविष्यात तुवें थोड्या सेमिनारांत या वर्कशॉपांत तुवें सांगलां आसतलें पयल्या सुवातेर देखून दायजी वर्ल्डाच्या सर विक्षका तर्फेन तुका देव बरें करूं म्हणटा तुजो टायम दिल्ल्याक थँक्स वॉल्टी फस्ट तुजो एक क्लियर करता तुवें सुमार 10-15 वर्सांतान तुवें म्हजे कडेन सांगलें की इंटरव्यू दिजे म्हणून हांवें सांगलें म्हजी इंटरव्यू करता दुसऱ्यांचे काण घेया म्हणून कित्याक म्हळ्यार एक पब्लिसिटी गरज ना हें म्हणून बट त्या पोर एकल्यान आनी सुमार आतां बऱ्या मनाच्या पाद्राबान पर्टिक्युलरली सांगचें जाल्यार तांणी सांगलें मायकल तूं एक इंटरव्यू दिवचे कित्याक सांगल्यार तुजी मॅसेज सकड पाद्राबांक मेळ्ळ्यार आनी सकड आमच्या कोंकणीच्या लिडर्सांक सो कॉल्ड बऱ्या मनाचे लिडर्स सुमार आहात तांकां मेळ्ळे जाल्यार आमची समाज 360 डिग्री चेंज जाता म्हणलें खंडीत एक्झॅक्टली येस कित्याक सांगल्यार आमकां एक पाद्राबान सांगलें पळय आनी तुंय ओप्पताय हांवूय ओप्पता कित्याक म्हणल्यार आमी कोंकणी समाजाचे आमकां एक सॉलीड प्लॅटफॉर्म आसा देसीज आनी पाद्राबू फिरगज त्या जाल्यार म्हणटा आमचें चेंज करूंक आमकां वर्सां गांठल्यान गरज ना आज तुवें म्हणलें एका दिसान चेंज करूं येता म्हणून एक्झॅक्टली आज बिस साहेबान आनी पाद्राबांनी ही इंटरव्यू आयकून विथ ऑल सिन्सियरिटी अँड विथ डिटर्मिनेशन आनी आमच्या समाजाच्या जणांनी त्या पाद्राबा सर्वल्यार फॉर ए गूड कॉज फाल्यां तावन चेंज स्टार्ट बदलावण ऑलरेडी स्टार्ट जाल्या फाल्यां तावन बदलावण स्टार्ट जाता ऑलरेडी इल्ली स्टार्ट जाल्या हांवें म्हणचे लार्जर स्केल जाय पयशे आतां हांवें दिवचे काले पयशे आनी इल्ले मोटिवेशन तुवें दिवची इल्ली पब्लिसिटी करचें काम कोणें या पाद्राबांनी तांणी रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटी आनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कॅश केल्यार मात्र आमी बिजनेसान सक्सेस जाता इट्स अप्लायज एवरीवेअर आय एम शुअर यू एग्री विथ दिस एक्झॅक्ट ना हांव एग्री जाता तुवें म्हळें तूं काली म्हळ्यार पयशे मात्र हांवें दिवचे म्हणून आतां म्हाका हें सांग पयशे दिवचें दान दिवचें तें एक टॅलंट की एक एटिट्यूड पळय एक बरें क्वेश्चन आमी सगळ्यांनी आमी वाचचो बायबल आयकोचो सरमो कळ्ळें न्हय आतां आमी प्रॅक्टीस करतना आमच्या रिलिजनान सकट रिलिजन तें सेम दुसऱ्यांक हेल्प करा म्हणून ते हेल्प करचें कशें सांगल्यार तुका खंयच्या रितीन तुका हेल्प करूंक जाता एक डॉक्टर जाल्यार पेडिस्ताक एक पाद्राब जाल्यार फिरगज एकलो टिचर जाल्यार ताच्या स्टुडंटाक एकलो पयशे आसलो आमी आमी आमचे टॅलंट इल्ले पयशांत दिवचे मोटिवेशनान दिवचे हे एटिट्यूडी वय आनी टॅलंटी वय आनी ते जनरोसिटी जायचे म्हळ्यार हे बरें मोन रिसोर्सस जायचे आनी मोन जायचे म्हळ्यार रिसोर्सस सुमार जाणां हांव कमेंट करूंक वचना मे बी ते एक ते जनरोसिटी म्हळ्यार देण दितना एक देणे दितना 2 देणे दिवचे आनी आनी कालन सांगल्यार आतां खंयचे आमी इम्प्रूव जावचे वाळटी कशें म्हणल्यार भितरल्यान आमकां कितें जाय हांव एक चेंज जायचे म्हणून चेंज जायचे म्हळ्यार खंयचे आमचे एटिट्यूड म्हाका दिसता दाच्यो देन म्हाका आयलां येस तंतूच हांव विचारूंक आसल्या सवालाक तुवें जाप दिवन जाली म्हळ्यार पयशे मस्त जाणां लागीं आसात पूण दिवचें मोन थोड्याशे लागीं आसा तें कंक्लुजन जावन आसा बरें आतां तुवें तुज्या लागीं आयिल्ल्यांक सडावत तुवें फाटीं धाडूं न्हय खंयच्याय कॉजाक जावंक पुरो पूण खंयचे कॉज तुका कन्विन्स जावनात डेफिनेटली तांकां रिवर्क करून सांगलां तुवें या तुवें फाटीं धाडलां दक्षिण नासतना कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या जिणेंत थोडे पुढचे नो म्हणून की शिकायचे नो म्हणून की शिकायचे पूण जें तुवें नो म्हणल्यांनी वचोन तुजे विरोध उलयल्ले आसा गी या तुज्या तुका फाटल्यान गळी दिल्ले आसात गी फाटल्यान उलयल्ले आसात गी फकत तुवें फाटीं धाडल्याक नो म्हणल्या खातीर तें बरें क्वेश्चन तुवें विचारलें कित्याक सांगल्यार म्हाका हांवें फस्ट ऑफ ऑल हांवें फाटीं धाडलें बारी उणें म्हळ्यार म्हाका एक 20 एडवायजर आहात
आणि हांगा आज 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 तेकडा मुखार सांगता बेजार करनाका तूं एक म्हजो एडवायजर तुजे कडेन हांव एडवायस कण घेता तुझ्या कमिटी नावी आसा हय म्हज्या 20 जाणांच्या कमिटींत म्हाका खंयच्या जाय तुजे कडेन हांव एडवायस काडून ते म्हाका बरी एडवायस दिल्या दाक्षिण नासतना आमकां जाय आमकां दाक्षिण नासतना आनी करेक्ट एडवायस दितले काय आतां तर आमच्या एडवायजरान दिल्ल्या टायमाचेर थोड्यांक हांवें नाम सांगलां आनी थोडे बट मोस्ट 100 जाणांनी म्हळ्यार म्हजे बॅकग्रावंड गोत्तासो न्हू आनी अनेक टायमार तांकां हांवें दिलां डोनेशन दिलां ना म्हणना तांणी ओपन मायंडान एक्सेप्ट केलें थोड्या जाणांक ते एक समाजेंत आसा कित्याक सांगल्यार एक कालें एक खंयचें तांकां दिना जाल्यार हें करचें कालें एक कंडेम करचें तें आमी इल्लें ओपन मायंडार दवरल्यार एक पुसून कन्नडोचें म्हणटात तें कन्नड येयलां म्हाका म्हजे कांय न्हीद पाड जावना तुवें तो करेक्ट वर्ड यूज केलो म्हळ्यार तसल्यांक आमी मोतींत दवरना बिकॉज तुजें उद्देश काले म्हणून तुका गोत्त आसा यस तें एक जस्ट बिगिनिंगाक आतां मायकल आनी तूं आमच्या आयच्या संवादांत आमच्या उलोवण्यांत 2 पार्ट आसात एक तुजें वैयक्तीक जिणी म्हळ्यार तुज्या बिझनेसाची आनी एक आज तुवें आमच्या दिएजीजीक आमच्या समुदायाक एक करची सेवा पूण म्हाका पयलें म्हजें इंट्रस्ट जर तर कोणी एकलो सक्सेसफूल बिझनेस मेळ्ळो जाल्यार म्हाका हांवें विचारचें पयलें सवाल तुका भोगता की तूं एक सक्सेसफूल उद्यमी म्हणून म्हाका खंडीत जावन भोगता म्हळ्यार हर एक सक्सेस म्हणलें एक आमचें एक मेजरमेंट एक्झॅक्टली म्हाका आतां मेजरमेंट म्हणून म्हजें हांवें चिंतयल्लें फ्रँकली स्पिकींग सगळ्यांक अंबानी अदानी आमी कंपेर ऑर वॉरन बुफे कंपेर करूंक जायना आनी करूंक नजो म्हळ्यार वॉट वी कॉल रियलिस्टीक गोल म्हज्या हांवें बिझनेस स्टार्ट करतना म्हाका एक विजन आसलें त्या दाळाच्या टायमार एक विजन आसलें ताच्या उपरांत आमकां तें ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमचें नॉलेज चडलें म्हाका विजन चडलां हांवें म्हज्या हर एक म्हजे टार्गेट्स हांवें एक्सीड केल्यात म्हळ्यार आय एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ बिझनेस and in terms of business success also I have surpassed by the grace of God and with the efforts I have surpassed म्हळ्यार म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार आमकां जाय जाल्लें कितलें ते म्हजे गोल्स जाल्यात आय एम फुल्ली सॅटिस्फायड तुका तें एक सक्सेस म्हणून भोगता म्हळ्यार तुजे गोल मेळटाना पूण म्हाका गोत्त आसल्या प्रकार आनी साबार जाणांक गोत्त आसल्या प्रकार तुज्या बिझनेस जिणयेंत म्हळ्यार त्या पयणांत तूं साबार फावटी पडलाय साबार फावटी उठलाय हांगासर उठोन सक्सेस जावचें आमी लोकां मुखार सक्सेस स्टोरी सांगची ती आमकां बरी एक कम्फर्ट दिता कम्फर्ट झोनांत रावून दिल्ल्या बरी आमी भोगता पूण पडुल्ल्या वेळार तुजी मनोस्थिती तुजें एटिट्यूड तुज्या फॅमिलीचें एटिट्यूड आनी लोकांचें एटिट्यूड कशें आसलें ताज्या विशयान तूं जर तर सांगशी जाल्यार खंडी जावन आमचे यंग ऑन्टरप्रिनर्स कोण आसात यंग उद्यमी मुखार कोण मॅट दवरतात ते खंडी जावन भिवचे नात कित्याक म्हळ्यार हर एक फावटी ते मायकलाक दाखोवन पळयताले आले तो पडुल्लो उठला आमकांय उठी येत म्हणून हे तुवें बरें एक क्वेश्चन विचारलें हें बिझनेसमॅनाक हांव फस्ट सांगता हांव पडचें कशें गे म्हणून पडचें कशें कळ्ळें हे बिझनेसांत तातूंत एक तुवें म्हळें आतां वयर आनी सकयल अप्स एंड डावन एम आय रायट हांवें म्हणचें ताका पीक्स एंड वॅल्यूज म्हळ्यार तूं गुड्यार आहाय मागीर हातून आहाय आमी बिझनेसांत आमचे सक्सेसाचे आमी केल्ल्या डिसिशनांत आनी आमी वयर आसतना केल्ल्या पुअर क्वालिटी डिसिशन्स maybe based of our overconfidence or arrogance what we call in business terms ती केल्ली डिसिशनां वयर आसतना केल्ले जाल्यार इन आवर पीक्स आमकां त्यो मागीर वॅल्यू दाखयतात वॅल्यून आनी आमच्या वॅल्यून पडल्या टायमाचेर आमचे मिस्टेक्स एडमीट करल्यार आनी तेच दाळा आमी ते डिसिशन काण घेता पळय बरी आलोचन करून काण घेता पळय ते डिसिशन काण गेल्यार परतून गुडो वयर आमी पावता आज समज सांगचें हांव वयर आसल्या आतां हांवें चिंतना हांव गुड्यातून सकयल पडूंक कारण ते दाळा केल्लें डिसिशन आनी हांगातून चिंतना कणयेतान परतून वयर गेल्लो त्या दळांचें डिसिशन दीस इज द ओनली सिंपल थियरी ताका दुसरें हें ना कालें सुत्रां ना म्हळ्यार आमच्या डिसिशना वयर आमी हुंदून आसा वय पूण
त्या वेळार तुका कशें भोगुल्लें आसा म्हळ्यार हांव परत्यान बाउन्स बॅक जायन गी या तुका निराशा जावची चड आसता थोडे फील्ड सोडून धांवतात आमकां हे बिझनेस जायना म्हणून आनी दुसऱ्या बिझनेसाक हात घालतात एक फेल जाल्यार आनीक फेल जाल्यार आनीक बट तुजे परिस्थिती त्या वेळार कशी आसली म्हज्या परिस्थितींत म्हाका एक बरो एक अनुभव जालो म्हणजे म्हळ्यार बिग सेटबॅक आय एम टॉकिंग अबाउट लुजींग अबाउट 90% ऑफ मोर दॅन 90% ऑफ माय वेल्थ म्हळ्यार 2-3 ते म्हळ्यार कंप्लीट फुटपाथार म्हणटात आमच्या रोडाक आयलो म्हणटात त्या वेळा लोकांनी सुमार जाणांनी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम मातशें डिस्कावंट दीस इज जनरल हांव शीण उलोवंक उलयना आमच्या थोड्या कुटुंबाच्यांनी आमच्या थोड्याच्यांनी केलां तांचे प्रकार बिकॉज तांचे आतां फाल्यां ते पडले जाल्यार दे मस्ट बी थिंकींग एंड दे आर ऑल्सो विज्युअलायझींग हें काय सांगल्यार बिजनेसान तुवें पळयलां हांवें पळयलां हांवें स्मॉलर स्केल हांगाच्या मट्टाक आनी वर्ल्ड वायड सकयल पडिल्ले वयर येवनचे काल लेस दॅन 10% बिजनेसान पडले हांव नांवां काडूंक वचना सगळ्यांक गोत्ता तांचे एटिट्यूड आसले बट हांवें म्हज्या आनी पर्टिक्युलरली म्हज्या बायल्याक फ्लावियाक आनी म्हज्या भुरग्यांक तांकां एक फ्यू ऑफ माय रिलेशन्स तांणी म्हाका सांगलें आसा एकल्यान सांगलें आसा म्हज्या कजिनान मायकल यू वील रायज लायक ए फिनिक्स म्हाका तुजी एबिलिटी गोत्ता तुवें डिसिशन मिस्टेक केला बिकॉज आय नो यू वील तो एक म्हणलो होता मागीर म्हजी बायल आनी भुरगीं म्हणटाली मिक्की तुवें कोणायक अन्याय करूं न्हय तूं जी एबिलिटी आसा पळय आनी उरलें पुरो आनी काडूं तुजी एबिलिटी तुवें एक ती बिजनेस एक्युमेन ऑर बिजनेस सिन्सियरिटी ती तुवें आनी तुजें धैर्य सांडिना जाल्यार डेफिनेटली यू वील बाउन्स बॅक म्हळ्यार हांव तुज्या खातीर मागतां खंडीत आमकां तीन सांगता केदार म्हणजे हांव म्हजो पुता मेंटली डावन सिंड्रोम वय मानूचे म्हणजे व्हंकलेचें म्हळ्यार फ्लेवियाचें आनी उरल्यांचें प्रेयर आनी सुमार जाणां हेल्प केलां आनी खंडीत जावन म्हज्या खातीर मागलां आनी प्लस हांवें प्रामाणीक प्रयत्न केला रेस्ट इज हिस्ट्री हांवें होगडायलाचे की 100 पाल परतून जोडला म्हळ्यार तुजें आतां आमच्या यंगस्टर्सांक पुरा तुजें एडवायस कालेंगी म्हळ्यार फुडल्या वेळार तुमी मेंटली स्ट्रॉंग रावा येस कोणाचें कोण दुसरो कालें उलयता कितें उलयता आसता या नकलां करता तें तुमी गण्य करनाकात फोकस करून मुखार वचा तेंत तुवें गेल्लें 100% दुसरें खंयचेंय न्हय हय आतां मायकल डिसोजा म्हळ्यार एक काले म्हणटात ताजे ब्लडान तो बिझनेस आसा म्हणून ताणें कोणाच्या अंडर काम केल्लें ना दुसऱ्यांक काम दिल्लें आसा एट द एज ऑफ 17 इफ आय एम रायट तुजें बिझनेस संवसाराक पांय दवरलोय आनी अजून तें मुखारसून वचून उंतासाय तें फॅमिलीचें इन्स्पिरेशन गे न्ही म्हजो बाब बिझनेस हें आसलो तांब्याचें काम करतालो तेंय एक बिझनेसाचें आसलें बट मे बी तें आयलां कोणा हाच्या बिझनेसाचें म्हाका कळलें पयलीं सावन आमी ल्हान आसतानाय आमी 5 जाण भाव पर्टिक्युलरली ल्हान आसतना इस्काला येताना आमी केलचे केस आसले हे आसले केलचे केस आसले आंगड करचे आंगड आमचेंच नोट प्रिंट करचे आमचेंच काणा आनी एकल्यान काणा एकचे आनी एकल्यान काल एकचे बिझनेसाचे आसले बट हांव काल करतालो ते आमकां सगळे नोट वाचून स्टार्ट जाला कोण इतलें गेम ते आनी तूं एक बारी इंट्रस्टींग आसा आमी आमच्या हालो फादराक पदरा पायले थोडे म्हणटात आमी ल्हान आसतना केळंबे कट्टकन कुमगारदन मीस करताले ते पदराप जाल्यात आनी मायकल ल्हान आसतना पयशे करतलो तो बिझनेसमॅन जाला आनी तूं एक बरी मॅसेज आसा तूं कितें चिंताय ल्हान आसतना कितें जावंक आशेताय ताचे वयर फोकस केल्यार तूं जाताय ब्युटिफूल मॅसेज बरी अपुरबायेची मॅसेज बरें मायकल आतां तुज्या बिझनेसांत तुजें परत्यान तुका सक्सेस मेळिल्ल्या उपरांत तुज्या फिलांथ्रॉपी वर्क आसा ताका तुजें कॉन्ट्रिब्युशन सोडत गेलें तुका केदाळा एक भोगुल्लें आसा की हांवें सोसायटी खातीर ह्या विशय सावन आमच्या समुदाया खातीर खालेमुणी करी जें म्हणलें कोणेंय तुका तुज्या फॅमिलींतावन सांगिल्लें आसा की या तुज्या मोतीतावन आयिल्लें आसा की कोणी इन्स्पिरेशन आसा की कालें रिजन तूं इतल्या व्हडल्या मट्टार फिलांथ्रॉपी करनासाय न्ही म्हजें रिजन सिंपल म्हळ्यार प्रॉब्लम सगळ्यांक गोतात आनी सोल्युशनय सगळ्यांक गोत्ता आहा बट ते सोल्युशनाक म्हज्या प्रकार सोल्युशन म्हळ्यार मेन आसचें प्रॉब्लम कोणाक हेल्प करचें जाल्यार पयशे जायचे आनी ते इम्प्लिमेंट करचें एक सिस्टम जायचें आमकां सिस्टम आसा आमचे कडेन त्याला हांवें भायर सावन पळोवच्या बदलाक ओके ह्याच सिस्टमांत हें केलें हांवें सपोर्ट केलो जाल्यार त्या सायबाक आनी पाद्रापांक सपोर्ट केलो जाल्यार
आमचे कम्युनिटीक हेल्प कुठले जालें न्ही सो दॅट वॉज माय इंटेंशन आनी तें इंटेंशन म्हाका दिसता हांवें सुमार जाणां कन्सल्ट केलां म्हाका गल्फान ते हांवें कन्सल्ट केलां पर्टिक्युलरली म्हणजे लर्नड आनी सिन्सियर गोत्त आसलें गिरायक फस्ट आयवन फर्नांडीस ताच्या उपरांत जेम्स मिंडोन्सा तुजे कडेन कन्सल्ट केलां डायना कडेन कन्सल्ट केलां डॉक्टर एलन कडेन कन्सल्ट केलां म्हणजे लिस्ट आसा तांणी कन्सल्ट करतना म्हाका सांगलें हें मायकल हें तुजें सिस्टम करेक्ट तुवें करचें म्हणून सो ते हांवें इम्प्लिमेंट केलें आनी सक्सेस तुवें पळोव येता आमचे सक्सेस पळोव येता सिस्टम ते करेक्ट बट हांवें विचारलें म्हळ्यार इन्स्पिरेशन कोण इन्स्पिरेशन म्हाका दिसता होली स्पिरीट फ्रँकली स्पिकींग म्हळ्यार वॉल्टे इवन नाव आतांय आमकां दिसता थोडे पटीक कोत्ताय आमी डोनेशन दिलां आमकां मागीर फाल्यां काय आसा आसना आमचे उरचें म्हाका तें आतां तें म्हाका तें बेळ म्हणलें नंतर कोणाक वचून गेलो इफ देर इज अ गूड कॉज फ्रँकली स्पिकींग हें सांगचें न्ही आय कमीट तुका एक करोड 5 करोड यू नो थोडे पटी लार्जर डोनेशन्स तें खरें डोनेशन कालें सांगून येता हांगा हांव म्हणल्यार म्हणजे आतां स्टॉक मार्केट येता कळ्ळें न्हय तें एक सब्जेक्ट हांगा 1 करोडाची चॅक बरोवन दिल्ली म्हाका थोडे फावटी फ्लेट म्हणटा हांगा स्टॉक 9 करोड जम जाल्यात 5 करोड जम जाल्यात हांवें मायकलाचें घालें आसा एम आय रायट म्हळ्यार आमी बायबल वाचतना फुल्ल कॉन्फिडन्सार वाचयचे तुका एक दिला 100 पाटी दिता एम आय रायट करेक्ट बरें आतां तुवें हर एका तुज्या मोटिवेशनल कार्यक्रमांत जावंक पुरो यंगस्टर्सांक ट्रेन करतना या बिझनेस कम्युनिटीक उलयतना तुज्या ट्रायंगलांतून भायर वचनाय तुवें एक ट्रायंगल आसा तातूंत कॅश आसा मागीर बट तुवें मस्तू कडेन एक्सप्लेन केलाय बिझनेस ट्रायंगल म्हणटा बिझनेस ट्रायंगल तें बिझनेस ट्रायंगल केदळा तुवें इन्व्हेंट केलें तें हें इन्व्हेंट केल्लें हांव कंप्लीट सोलवल्ल्या टायमाचेर हांव कितें सोलवल म्हणून करतना हांवें आलोचन केल्लें म्हळ्यार बिझनेस कर जाल्यार हांव पयलीं ताचे पयलीं भाशण दिलां हांवें ना म्हणना हांगा युथांक आनी पुरा भाशण दिलां बिझनेस कर जाल्यार पयशे आसाचे ताचे उपरांत नॉलेज आसाचे आनी ताचे उपरांत तुजें हार्डवर्क सो तेन्ना हांवें चिंतलें जाल्यार हांव तूं कसो सोलवलें पयशे आसले पयशे आसल्या टायमाचेर हांव सोलवलो म्हणजे पयशे इन्वेस्ट करना नॉलेज नासतना डॉक्युमेंट नॉलेज आसली बट डॉक्युमेंट फॉर्माक काणगे नासतना कळ्ळें न्हय सो तशें तें जाल्यार हांवें चिंतलें हाका आतां सिंपल सुत्रां कोणाकय सक्सेस जाय जाल्यार बिझनेसांत ह्या सुत्रा भितर आतांच्या उपरांत फ्रँकली स्पिकींग आतां खंयचें डिसिशन काणी घेता ताचे उपरांत थोडी सुखी जाल्यात ना सांगना परतून ट्रायंगलासून भायर येयलो कळ्ळें पात्योवचें आनी हें म्हणटा तें जाल्लें म्हणटे आतां खंयचेंय डिसिशन आउट ऑफ 10 आय वूड से ऑलमोस्ट 10 or 9 फॉर शुअर 100% सक्सेस म्हळ्यार आंतले भायर येना आतां ट्रायंगलांत तुज्या मेन कॅश आसाचे वय कॅश आसाचे बिझनेस करचे आनी एका सायड कॉर्नरार ताका नॉलेज आसाचे खंयचें कॉम्पिटिशन खंयचें ऑपॉर्च्युनिटी खंयचें एरिया तें पुरो ताका गोत आसाचे ते तितलें गोता ताचे भितर आहा पळय आतां भितर आनी आनी एक सायड तुका वॅल्यू फॉर मनी ऑर तुका प्रॉफीट येता ताचे भितर लेका माफी ना तुजें हार्ड वर्क आसाजे तुजें इंटेग्रिटी आसाजे फिनान्शियल तुजें रेस्पॉन्सिबिलिटी आसाजे तुजें अकाउंटेबिलिटी आसाजे तुजें पर्सिवरन्स आसाजे तुजें कन्सल्ट करचें मनीस क्वॉलिटीचें आसाजे आनी ताचे उपरांत तुजें रेप्युटेशन आसाजें त्या जाल्यार मात्र तुका तें रिजल्ट मेळटा ओके तें बिझनेस ट्रायंगल भोवशा आमच्या सगळ्या यंगस्टर्सांनी इल्लें मत दिवन आयकोवचें बरें आनी तांतूं वर्कआवट करचें बरें कित्याक म्हळ्यार 100% फेथ मायकलाक त्या बिझनेस ट्रायंगलांत आसा बरें मायकल आतां नेक्स्ट तुजें एक कॉन्ट्रिब्युशन तें भोवशा आमच्या समुदायाच्या इतिहासांत डेफिनेटली एक उडासात उरचें आसलें एज्युकेर फंड एज्युकेर फंड आतां न्ही भोवशा 2013 तुवें अनाउन्स करतना सगळ्यांक एक विशेष काले म्हणटात आपले एक वायब्रेशन जाल्लें आसा म्हळ्यार 25 crores एक एज्युकेर फंड आमच्या समुदायाच्या भुरग्यांक स्पेशली दुसऱ्यांक दिला पूण फोकस करन तुवें तो आमच्या कम्युनिटीक डेडिकेट केलोय बरो चलो नासलो मोस्त भुरगीं हजारांनी भुरगीं ताचो फायदो काणून कामाक लागल्यांत अजून बऱ्या कामार आसात भोवशा तांणी तुका पर्सनल मेसेज धाडटा तुका व्हडलें आसतलें बट आयले वार ताचें कितें म्हणटात तुजें भोवशा आयदर तुवें फंड एलोकेशन उणें केलाय या ताचो फोकस इल्लो उणें केलाय
कारण कितें तुका एक्सपेक्ट केल्ले तसले तुका रेस्पॉन्स मेळो ना गी नाही 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 आतां हांवें ताळें ते 25 करोडाचे ताळें रफ अमावंट जाय जे म्हळ्यार तांणी कॅल्क्युलेट केलें वर्साक इतले डॉक्टर्स इतले इंजिनियर्सांक आनी कितले तांकां लोन हें दिवचें म्हणटाले तितले जाय जे पडोवन म्हणून तांणी 5 वर्सां म्हळ्यार आमी हें करतना वर्सा तांणी तितल्याक मेलोट केल्ले आनी तातूंत सुमार एक 30 करोड रुपया डिस्बर्समेंट जाला तातूंत सुमार एक 22 करोड पाटी येयला आतां हांवें फस्ट अनावन्स केल्लें 5 वर्सां म्हणून मागीर 5 वर्सां कंटिन्यू केलें म्हळ्यार मागीर कोणूय दितले दानाचें म्हण नासलें आतांचे 5 परतून कंटिन्यू केलें आतां आमचे फॅग एंड ऑफ आवर लायफ परपेच्युएटीक एक जाय जें सांगतना कन्सल्टेशन विथ बोथ द बिशप उडपीच्या बिशपाक पयलें ಒಟ್ಟುಗೆ आसलें COD पळय मॅनेज करता तो ಒಟ್ಟುಗೆ आसलें आतां तांकां केलां तांकां इंडिपेंडंट बिस साहेबांनी ते रेस्पॉन्सिबिलिटी गेला आनी ते तांणीच सांगलें कोडयालच्या मट्टाक आमकां सदां एक 10 की 15 करोड पुरो म्हणून 15 करोड आनी उडपीच्या मट्टाक 5 ते 6 करोड पुरो म्हणून हांवें सांगलें आमी आतां ते दिवतात ते आमच्या एड्युकेअर फंडांत आतां मायकल डिसोजा आनी फॅमिली एंडोमेंट एड्युकेअर फंड म्हणून केला आतां आमी दिवचें डोनेशन परतून पाटी दिवंक ना तेच रोटेशन करतात ते दे सीजन उरतात ते रिकवर करतात न्ही दीस सीजन उरतात ते पयशे ते एक जालें गी आनी एका सायडीन आतां आमच्यान सुमार एक 3-3.5 हजार शिकोवन पास जाले तातूंत हांवें म्हणचें केलें 700-800 इंजिनियर्स आहात 150-200 डॉक्टर्स आहात आनी सदां एक 500-600 MBA केले आहात नर्सस आहात आनी लॉयर्स आहात ते जाल्ले म्हणटी हांव आतां पोरांव गेल्लो फस्ट टायम 13 वर्सांनी आतां हांवें तांचें ते एक एसोसिएशन करतात ते एसोसिएशन करन तांकां म्हजी एक मेसेज आतां हांवें दिलां देवान दिलां हांवें दिलां तुमच्या लायफान 1 लाख रुपया दिया म्हळ्यार ऑलटी 5,000 लोकांनी 10 वर्सांनी 1 लाख दिलो जाल्यार 50 करोड जालो तो एक हांवें म्हज्या सर्वांक नाका तुमचो एक सेपरेट दवरा आनी म्हाका फुल्ल एक कॉन्फिडन्स आसा म्हळ्यार म्हाका पयर हांव हाका येताना त्या एक दोगा तेका स्टुडंटाक उलयताना तांचो ते दुबळ्या फॅमिलीचें कळ्ळें न्ही म्हाका तांचेर एक बरोच आसा तांचे मार्क्स तांचे कमिटमेंट तांचे सक्सेस ओन्ली थिंग इज हें इल्लेशें मिस हें जाल्ल्याक आनी हें प्रॅक्टिकली हें म्हाका खंयचें आयिल्लें नॉलेज म्हळ्यार हांव कोंकणीचें आहा न्ही विश्व कोंकणी तांकां आमी सपोर्ट करता थंय येताना तांचें एसोसिएशन हांवें एक 4 वर्सां पयलीं येताना ते पास जावन जाल्ले आहात पळय तांचें एक चॅक काडून आयिल्लें 44 लाख आमचे म्हणून आतां तांचे आसा खंय आनी 2013 आतां हे दितले डोनेशन दितात तांचे तांणी इंट्रस्ट फ्री न्ही तांणी तुमचे इल्लें हें केलें ಒಟ್ಟು दिवन वर्साचे दिवचे तांच्यान कशें सांगलां 2013 ते रावयतात हे डोनर्स रावयतात हे सिकिल्ले ग्राहकच एक 50 करोडाचो फंड करतात ते म्हळ्यार तितले प्रोग्रेस मुखार पावल्यात ते वाट ते सिंपल कॅल्क्युलेशन 1 लाख दिला जाल्यार 5,000 स्टुडंटांत 50 करोडाक खंय प्रॉब्लेम हांवें हिसारचो उद्देश आनी म्हाका काल न्ही पोरूच एकलो जर्मनींतवन ताचे भुरगें जालां आतां तो ताच्या लास्ट टायम ताच्या फॅमिली कडून आयिल्लो तो आतां खंयच्यान आगोता टॉप 10 टिमांत इन्वेन्शनाच्या हातून त्या टिमांत जर्मन मर्सिडीस आसलो आनी एकांत यू कॅन जस्ट इमॅजीन तो म्हाका हांगा येयलो म्हणलो हांवें घर काडून गेलां हांवें खंय केलां आतां परत ते भुरगे जाल्ले आनी ताचे तो येताना ताचो बापूय सरुंडो दुबळे बट तो आसा आनी एकलो लंडन हांगाच्यान बरयता लंडनच्यान बरयता हांगा इंग्लंडच्यान बरयता तुवें म्हजी फायनान्शियल डेस्टिनी चेंज केली म्हणून ताच्या व्हडलो हें कालां ग्रेट सॅटिस्फॅक्शन बहुशा आचाकी कुशेची आनी इमोशनल काले म्हणटात आपले ताज्याकी व्हडलें ब्लेसिंग मेळचें बारी उणें म्हळ्यार हांगा तर मोगाच्या न्हू सगळ्या विक्षकांक एक क्लियर मेसेज मायकलाच्या हर एका उतरांनी एक मेसेज आसा ह्या मेसेजीन कितें आसा कोणाक गरज आसा ताका दिया फाल्यां तो बरो जाताना ताचें मागणें ताचें बेसांव ताजी 2 बरीं उतरां एका मनशाक कितली खुशी करूंक शकता कितले सॅटिस्फॅक्शनांत आज मायकल ते उलयता म्हणलें बारी एक इम्पॉर्टंट गजाल जावन आसा पूण हांवें हें इसार जेगीन आंगी गुत्तू ना पूण तरी पूण इसारता सगळ्यांनी पयशे ते जे कोणें शिकोवंक हाडून गेल्ले ताणें पाटीन दिल्यात गी या कोणें पाठ दाखयल्ली आसा गी एक म्हजे अंदाज एक 5 ते 10% लोक हें मात तितकेशें फॉलो करचें पडटा उरले सुमार जण पाटी दिल्यात बट इतले फॉलो करचें म्हळ्यार कशें जालां आमच्यांत
डोनेशन दिल्या उपरांत आतां फर्स्ट ऑफ ऑल नॉ एक सब्जेक्ट इंट्रस्ट आसतना वाडीर वय, दिवचें वय, वय, नासलें without interest, without नाजाल्यार interest. सगळ्यांक दिवचें इल्लें डोनेशन बट जाय तितलें दिना ते 5,000 10,000 आमी काय दिता तांकां तूं सीक तुका 5 वर्सां विचारता थोडे हांव एका इंटरव्यूक एका बस परचेडो बस आनी ते डॉक्टर जावन तेचे विचारता न्ही म्हाका 5 वर्सांनी तुमी दितात न्ही 1.5 लाख म्हळ्यार ताका फीस भरूंक ना आमी सांगा एक वय, वर्सा वय, दिवन वय, दुसरो वय. तर आमी सांगलें तुजे 5 तुका 1.5 नाल्यार 2 दिता हांव कळ्ळें न्ही तुजें तुका म्हळ्यार दी जेता न्ही अकावंट पाटी. परत दिवंक वय. ओ सो तशें जाल्ले ती आनी तांणी पाटी दिल्यात पाटी दिला आणि- म्हळ्यार आणि- अंतू आणि 90% व्हडलो रोल कसो म्हळ्यार आमच्यान पाद्राबांनी सुमार काम केलां पाद्राबांनी आपल्या तांणी हें नोंद करतात लोन खण घ्या म्हणून आनी पाटी दिनाटल्या टायमार थोडे पाद्रा मोस्ट पाद्रा तांच्या घरा वचून आपल्याक चिकून जाल्या उपरांत दिया नाही म्हळ्यार ह्या स्किमांत 90% सक्सेस जाल्यार तें व्हडलें सक्सेस वय. व्हडलें सक्सेस कित्याक म्हळ्यार सबार कडेन 90% फेलियर जावचें आसा हय बरें आतां आमी तुज्या आनी एक तुजें कॉज आसा मंगळूर आनी उडपी डायसीस तुवें कॉन्सन्ट्रेट कर न्हय ओके जायतें तुवें कितें म्हणटात कॉन्ट्रिब्युशन तुवें दिलाय जावंक इगर्ज बांदूंक इस्कालां बांदूंक घरां बांदूंक दुसऱ्या दुसऱ्या एसोसिएशनांक या NGOs तांकां पुरा तुवें मस्त सपोर्ट केलाय उडपी दोना डायसिसींत तुवें काल कॉन्ट्रिब्यूट केलाय तें सॅटिस्फॅक्शन तें रिजल्ट तुका मेळ्ळां गी हळे हांवें दिल्ल्या डोनेशनांत आमी दिल्ल्या डोनेशनांत डेफिनेटली आमकां रिजल्ट म्हणल्यार बिल्डिंगां जाल्यांत दिल्ले पयशे पाड दोनात म्हळ्यार पाड दोन म्हळ्यार सोमा होम करनासतना एक 10% 30% वेस्ट जाला पुरो ते कळ्ळें मुदूर न्ही सगळ्यांचो वेस्ट जावंक तुकाय गोत्ता म्हाकाय गोत्ता कळ्ळें न्ही बट तो आनी एक म्हाका काय सांगलें सॅटिस्फॅक्शन ते दिल्ल्या पयशांचें हांवें म्हणचें एज अ विजन डेफिनेटली म्हाका हें आसा बेजाराय आसा आनी इल्लें रिग्रेट या म्हळ्यार कित्याक कोत्ताय आतां खंयचेय एक प्रगतीचें और देशीचें काम करतना आमचें विजन वोट जायचें कित्याक म्हळ्यार आनी 50 वर्सां उपरांत काय जाता गे म्हणून एम आय रायट सो त्या विजन पळय ताका मेन कारण तुवें ती सब्जेक्ट काडून म्हणटा हांवें इल्लें इलॉबरेट करूं जाल्यार हांव एक 20 वर्सां ताव न्हू म्हळ्यार ताचे पयलीं केलां 20 वर्सां तावन पर्टिक्युलरली साहेबांकी सांगलां सुमार 15 बांकी सांगलां हळे ते दळा आमचे एक एस्टिमेट करतना वर्साक एक 30 करोडांतल्यान 40 करोडाचें काम इंगड सक्कड आमचो काम खंयचें सक्कड म्हणजे हॉल इगर्ज पाद्राचें घर इस्काल एम आय रायट आनी आसल्यार इल्लें आसा हॉस्पिटलाचें आनी कॉलेजीचें हांवें सांगलें आतां जे 40 करोडांत लेट प्रिज्यूम 15 करोड 15% उरल्यार 6 करोड जाता मायकलान दिवचें डोनेशन जनरली आमी गिव 5% 20% आमी दिता आमी हें करतना केस टू केस बेजीस हांवें सांगलें म्हज्या लेकार जाय जाल्यार देशींत एक इंजिनियरींग टीम करया ताका जाय आसलो इंजिनियर ताका जाय आसलो एकावंटंट ताका जाय आसलो जीप ताका जाय आसलो ड्रायव्हर फुल्ल म्हाका ते धाडा एक 3 लाख रुपया म्हळ्यार परत सांबाळून दिवचो कित्याक सांगल्यार आतां एका पाद्रा इंजिनियर न्ही एम आय रायट आनी ते आस आतां एका खंयच्याय एका फिरगसींत एक कन्स्ट्रक्शनचें जाता जाल्यार हांगा जावन एक फूल एक टीम आसा फुल्ल ते ताका ते कंप्लीट आतां तांचो लोकल इंजिनियरूय जाय जाल्यार आमच्यांत बरे सिक्युल इंजिनियर्स आसात बट एक विदावट पार्शियलिटी आनी विदावट एनी हें केलें वेस्टेड इंट्रस्ट एक करेक्ट एक हें केलें खंयचें तें डिजायन ही गरजेचें जावन दीस काडचें विथ द विजन म्हळ्यार एक 100 वर्सांक रावचें बरी हें जावचें तें करतना हांगा आनी एक टिमांत हे सोर्सींग ऑफ मटेरियल म्हळ्यार तेच हें सो तेय एक टीम केलें जाल्यार कित्याक कोत्ता पाद्राबांक 2 विशय आसात एक टायम आसो अभाव आसा कित्याक तांकां स्पिरिच्युअल एक सेकेंड तांकां नॉलेज ना आमकां आसा आमचें घर बांदतना आमी मिस्टेक करून जाल्यार आमचेंच म्हळ्यार तेंय एक तुका दुसऱ्या डोनेशन आमचें आमी हाडले पयशे तांकां व्हडली डोनर्साचे पयशे एम आय रायट ते अर्थ केल्यार तांकां दिसता म्हाका नाका हे आसा गा आमच्यान कशें जालां सांगल्यार आनी आमी कम्युनिटी आमची कम्युनिटी नॉर खंयचीय जाय जाल्यार व्हडली एका सायडीन पाद्राबांनी आमी आमचे लोक काय प्रेजन ना म्हणून उलोवचे आमी भायर बसून आमी पाद्रा काही काम करना सांगलें जाल्यार ही समाज उद्धार जायना
आज इतले पोरं जाला खंयचे हे इतल्या पाद्र्याबांनी इतले तांचे काम केल्ले म्हणटी इस्कालां हें पुरो जालें तें मागीर रायट आनी त्या पाद्र्याबांनी एवढं असतो रे जे पुरो आतांनी लोन हाडले पयशे न्ही डोनरांनी दिल्ले पयशे ते फस्ट युजाक जाल्यात की म्हणून खंडीत जाल्यात. आतां एक आसा न्ही एक 60% 70% 90% तशें युजाक पडल्यात डेफिनेट कळ्ळें ना. आनी म्हळ्यार थोड्या कडेन असले इन्सिडेंटाय आसात बहुशा इंजिनियरींग फेलियर जावन बिल्डिंगां फेल जाल्लीं आसात जायतीं आसात. तुवें खंयच्या दृश्टीन पळयताय गे म्हणून आतां हें बिल्डींग तूं पळयता हांगाचें प्लॅनेट स्केस बिल्डींग पळयता हें इंडियांत नंबर 1 बिल्डींग फॉर इन्फॉर्मेशन हाडचें 7 स्टार बिल्डींग बांदला लार्सन एंड ट्युब्रोन विथ द सगळ्या संतोशान सांगता हे बांदले 2 जाण आहात हे कित्याक म्हणजे एक 2 जाण आहात इंजिनियर सनत कुमार शेट्टी आनी शशी किरण शेट्टी तांचे एक ड्रीम आसलें तें हें न्ही ते ड्रीम केलें म्हळ्यार कोडयेळांत इंडियांतच एक बिल्डींग आसोन म्हणून कळ्ळें न्ही तशें जाल्लें म्हणटी दे डिलिवर्ड. आतां तूं आतां सगळे कोडयाले पळय आनी सुमार पळोवन आसूं पुरो आतां मुजे आतां पोर एकलो अमेरिकांतून आयिल्लो तो म्हणटा तुज्या गेटी भितर एकताना ओ तुजे संवसार सायब आतां तुवें पळयलां सो लायक दॅट आतां हर एक बिल्डर चिंता हांव बरें सक्सेसफूल म्हणून बट तुवें सुमार पळोवंक गेलें आतां हर एक पाद्र चिंता हांवें बांदिल्लें समा आमी आमचे घर आमी सांगता तुजें तूं चिंता हांव तुज्या तशें ना आनी तुज्या घरा तुवें बांदिल्लें घरा हांव आयलो तूं म्हाका एक्सप्लेन करतना वळटी बरी आयडिया म्हणटा मागीर भायर गेला फुडें म्हणटा हे वळटीचें आतां क्राक आयला खरी आयडिया घेवन तशें म्हळ्यार कितें वळटीक नॉलेज ना बट म्हाका हे मात्र आमचे एक्चुअली सांगायचें जाल्यार हें एक नागडें सत हाका सोल्युशन कळ्ळें सोल्युशन आसा ओपन मायंड आसल्यार वळटी हें ओपन सांगता ओपन मायंड आसल्यार आमच्यांत बरे सिक्किल्ले इंजिनियर्स आहात आमच्यांत इंटेग्रिटी आशिल्ले जण आहात सिलेक्ट करतना टीम आनी आमच्या लेकार दुसरे दिते आम सांगून सादना 50-50 की 20-50 म्हणजे आमच्या लेकार देश येदींत प्रॉपर इंजिनियर फूल टायम ताका जाय वेहिकल ताका जाय ड्रायव्हर ताका जाय अकावंटंट आनी ताका जाय खंयचे ते नॉलेज आहा पळय तें सोर्सिंगाचे हांव हाका ह्या अरेंजमेंटाक जाय फुल्ल ते दिता म्हळ्यार वॉट वी आर गिवींग सपोर्टींग द प्रिस्ट पाद्र्याबाचें काम केलें काल इल्लें डोनेशनाचें तांचें काम उरलें त्या बंचांनी पुरो आपलो चक्कर ते पळय कोणी आयल्यार सांगचें हें आहा पळय ताचेर उलयता म्हाका कांय हातून हक येना ते सिस्टम आयिल्ले कुडले इमिडिएट हें जाता कळ्ळें जाय जे आसलें नॉलेज आनी इमानदारी इंटेग्रिटी सिलेक्ट करतना नॉलेज आसला की आतां आमच्यांत चकड्याक आमी कंडेम करूंक जायना कित्याक सांगल्यार वळटे एकलो बारी स्ट्रेट फॉरवर्ड मंड्यान मात कांय ना नॉलेज ना जाल्यार तो सूख करता की ना करेक्ट हय आमी बिजनसान करना हांवें तशेंच सो जाल्यार आमी खंडीत ओवरलो एक घट्ट पाठिंबो बिसायबाक आनी पाद्र्याबांक दिवचे. हय आनी म्हाका गोत आसल्या प्रकार तुवेंत हें डायसिसाक ऑफर केल्लें आसा आतांय करता ऑफर आसा आतांय आसा आयकोनचे एक्सेप्ट करचे जायचे ऑफर्स आसा बट काण घेतले नात बरें एनिवे मायकल आनी एक म्हाका एक क्वेश्चन विचारूंक तुजें कॉन्ट्रिब्युशन डायसिसाक आसा आमचे जेजवीत एलोयशियस कॉलेज जावन दी आतां बिरींत आसचें इंस्टिट्यूशन जावन दी ताका भोवशा तुजें कॉन्ट्रिब्युशन व्हडल्या मट्टार दिल्लें आसा कांय पर्टिक्युलर रिजन आसा की पळट हे एक बारी बरें क्वेश्चन विचारलें तुवें हळे हांव तुका विचारता हें क्वेश्चन आतां म्हजें हें क्वेश्चन आज तूं कोणी एकलो आयलो आमच्या समाजांत आनी एकलो म्हणटा म्हाका एक बऱ्या इंस्टिट्यूशनाक हांवें सपोर्ट करी सांगल्यार आमकां तें काल सेंट एलोशियस कॉलेज आनी सेंट एग्नेस कळ्ळें न्ही
अदर सायड कमेंट करचें म्हणून न्ही कमेंट म्हळ्यार हांवें कमेंट करीजे म्हणजे एक जबाबदारी जावन एक क्रिस्तांव जावन एकलो हें जावन कमेंट करीजे तुका हक्क आसा हक्क आसा आनी जबाबदारी आसा हांव हक्क म्हणून उलोवंक साध्य ना आमच्यान जबाबदारी सांगता न्ही हक्क आसा डेफिनेटली ना म्हणना जबाबदारी सांगता आमचें कॅथलीक बोर्ड ऑफ एज्युकेशन 50 वर्सांच्यान हांव पळोवन आहा तांकां एक हांव आतां आसले पुरा विथ द ड्यू रेस्पेक्ट तातूंत आमी कमेंट करचें न्ही आमकां आमी बिजनसान काय कोता एंड ऑफ द डे हांवें मॅनेजर दिसाचे परफॉर्मन्स एम आय रायट आतां ते एकलो डायरेक्टर जाल्लो जावं आसले ताका परफॉर्मन्स एक डायरेक्टर जालो जाल्यार आनी त्या म्हज्याचे प्रकार खंडीत एक मिशन म्हाका म्हणटा म्हणजे 50 वर्सां मात एक कनेक्शन एक मिशनय ना विजनय ना आतां तुका मिशन आनी विजन आसलें जाल्यार आज उरल्या कम्युनिटीचें एक इन्स्टिट्यूशन आसता तेंगे म्हाका दिसता 2 विशयान आमी चलवले हांव वी लॉस्ट ए व्हेरी बिग ऑपॉर्च्युनिटी टू एस्टाब्लीश आमची आयडेंटिटी तीच कालां एम आय रायट आज ह्या 30 वर्सांनी 30 वर्सां दुसऱ्यांनी हांवें केल्लें हांव हें सांगना कित्याक खंयचेय एक एज्युकेशन ऑर मेडिकल खंयचेय एक सपोर्ट करता आमचें एक विजन आसलें जाल्यार प्रॉपर आसलें जाल्यार आज आनी ती कित्याक तांणी स्टार्ट केली एलोसियस कॉलेजीन सीट मेळना एग्निसान सीट मेळना कळ्ळें न्ही आनी फ्रँकली सांगता आमकां पुत्तुरांत फादर पात्रांवान खंयची कॉलेज स्टार्ट करनासलें कोणाकी येना खंयचें एज्युकेशन ना एलोसियस आमकां मेळना सीट कळ्ळें म्हणजे तांचें लिमिटेशन इतलेंच सो when the market was changing and the market challenges were changing and opportunities were huge ते जाण तांणी एनकॅश करूं ना हाका काल्याक कारण विजन ना आज आतांय हांव सांगता आतांय विजन आतांय बोमारंत आसात सुमार जाण हांव न्ही दुसरे आहात म्हाका सुमार जाण 15 बी म्हणजे सरवरल्यात मायकल सांगायचे कळलें तर कळलं ना हे हांगा इस्कालां बागलां क्लोज करून ते दिसना ते तुका इस्कालांनी उरतात की हांगा जायचे CBS इस्काल जायचे मात हांव बिजे घरांव कळ्ळें न्ही आतां आमच्या इस्कालांत आमकां सिटीनांत म्हळ्यार आमी फुल्ल सपोर्ट केला आज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्कूल इन मँगलोर आतां पुत्तूर सेंट फिलोमिनास ऑल्सो वी आर गिवींग हें कालें सपोर्ट आतां ते आतां आमकां हें जालें ऑटोनॉमस आतां एलोसियसाक आमी सपोर्ट दिला म्हाका फुल्ल सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे तेंचो एक तांचे एक रेस्पॉन्स आसा आतां आतां एग्निसाचे सिस्टराय आहात पळय आतां एक येताना आमकां हाणें सांगलें काय जें म्हणून तूं आतां गेल्यार त्या कॅम्पसान तें आतां पळयल्यार आतां हॉस्टेल जालें ऑडिटोरियम जालें आतां नवो ब्लॉकय येता तशें एलोशियस भोवशा लॉ कॉलेज येता भोव आमच्या समुदायांत एक पयलें व्हडलें प्रयत्न म्हूण दिसता न्ही लॉ कॉलेजीन केदाराक स्टार्ट जायचें आसलें केदारांत स्टार्ट जायचें आसलें पळय आतां लॉ कॉलेज येता आनी इंजिनियरींग करूंक पुरो कळ्ळें न्ही आनी ते मेगा बिल्डींग वन ऑफ द मेगा बिल्डींग आतां येता आतां परवां देवाचे दयेन फावंडेशनाक स्टोन घालून येता म्हळ्यार ओवरऑल तांचें कमिटमेंट आनी तांची ट्रान्सपेरन्सी बारी स्ट्रॉंग आसा हय बरें आनी शॉर्टली ट्रान्सपरन्सीचे सायड म्हाका ओपन मायंड इज देर ओपन मायंड म्हळ्यार ओपन मायंड आसलें कुडले देन युवर हें कालें एक्सेप्टन्स बरें मायकल आनी मुखल्या दिसांनी तुजें म्हळ्यार आजकाल आमी ऑब्जर्व केल्ल्या प्रकार तुजे चॅरिटी एक्टिविटीज चड जावन येतात म्हळ्यार हर एका कडेन तूं कितेंय खंयच्याय कडेन वचून एक बरेंपण पळयलें जाल्यार तें आमी कित्याक करूं नजो आमच्या समुदायाक कितें जावं नजो म्हणलें एक चिंताप तुजें आसा काले व्हडले मेजर प्लॅन्स कांय हें करनासा की मुखल्या दिसांनी पर्टिक्युलर कांय प्लॅन्स आसात की प्लॅन एकच प्लॅन पंचसूत्र आमच्या कम्युनिटींत खंयचीच एक फिरगज सल्फ हें कांय पयशाक एक तत्व नासतना म्हळ्यार सेल्फ सस्टेनिंग एक जाय सगळें सेल्फ एक ताका ते आमचे म्हळ्यार वॉट वन डायसीज वन कम्युनिटी जालें जाल्यार खंयची आमची फिरगजी दुबळी ना यू गॉट इट हांव चड इलॉबरेट करूं ते एक म्हणजे एक आशा आसा आनी जातलें म्हणून एक म्हणजे एक भरोसोय आसा कळ्ळें न्ही 20 साहेब आसो पाद्र्या बांदचो आनी पॅरीश कावन्सिलचे मेंबराचोय हें जायचें म्हळ्यार एक अंडरस्टँडींग जायचें तें एक सेकेंड आमच्या समाजान पर्टिक्युलरली ऑफकोर्स देशाच्या लेवलीर बट आमी आमचे
खंयच्याय एका भुरग्याक एक एड्युकेशन दुबळ्या फॅमिलीच्या भुरग्याक एक एड्युकेशन पयशे नासतना एक घरा उरची एक परिस्थिती जावन तो थर्ड खंयच्या तेका दुबळ्याक एक एक ಡೀಸೆಂಟ್ ರಾವಣ ಗರ ಜಾವನು ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗರ 100-175 जाले 500 चिल्लर जायचे नेक्स्ट इयर भितर म्हणजे एक टार्गेट हे आसा ते जाली जाल्यार सगळ्यांक एक घरचे एक जालें चड हें म्हणून आनी एक आसा एक मेडिकलच्या म्हणटा खंयचो एकलो मनीस सोलवून जमना मागीर एक आसा ताका खंयच्याय एका दुबळ्या फॅमिली दुबळ्या न्ही जनरल हॅपिली लोक खंयचे एकलो एक इवन तुजे एक अर्द एकरो जागो आसल्यार एका एक म्हयन्याक एक 50,000 1 लाख इनकम आसा जेम कळ्ळें जे जॉब म्हळ्यार आतां आमकां म्हारगाय गोत्ता न्ही हें पुरो करूंक आमकां साध्य आसा हें पुरो इन कांय टर्म आतां त्या हें जालें जाल्यार आय थिंक वी हॅव एच्यूड आय एम तुजें फोकस ह्या पंचसूत्रांत आसा पंचसूत्रांत आसा ओके बरें आतां तूं आम आदमी पार्टीक एक सर्वलाय म्हणून खबर आहली वय की तूं पॉलिटिकल पार्टी जॉयन जाल्लो आहे की म्हळ्यार कॅप आनी दवरून येतलो तूं हांव आम आदमी पार्टीक 2014 तवन आम आदमी पार्टीचो सपोर्टर कळ्ळें न्ही म्हज्या लेखा पगार सगळे इंडियाचे पुरो आम आदमी पार्टीचेच आतां तुका बरो रोड नाका गे तुका बरो इस्काल नाका गे तुका बरें करप्ट असलेच जाय गे और तुज्या घरान कोणें गुंडागिरी केलें करूंक जाय गे तुका न्ही हांवें सांगचें लॉ एंड ऑर्डर सो हांव सगळे आम आदमी पार्टीचेच खंय आमचें हें जाता सांगल्यार आमकां एक आतां सी वालटी हांव एक बिजनसमॅन आनी एक ऑपॉर्च्युनिस्ट आतां हांगा एकामेक हाचे प्रकार तुका आज म्हाका अरविंद केजरीवाल एक तर एक सिस्टमाक येताना म्हाका दिसता हो एक नॉन करप्ट मनीस हाका सपोर्ट करीचे म्हणून आनी करून दाखयला आनी कर कितें म्हळ्यार उरल्यान आतां हांगाच्या हातून कशें सांगल्यार एकलो पॉलिटिकांतून एकल्यांत काय म्हणल्यार आज सांगचें विथ ड्यू रेस्पेक्ट म्हज्यान उरल्या पार्टीचे बऱ्या मोनाचे पॉलिटिशियन म्हजे फ्रेंड्स आहात म्हणजे सुमार जण फ्रेंड्स हांव पार्टीचे नांवां काडूं वचना दुसऱ्या पार्टी एक 10 पार्टीन म्हजे फ्रेंड्स आहात बऱ्या मोनाचे बट ते 2 लेवलात एक आमी वोटर्स आमी सगळ्यांक गोत्ता मायकली बरो अरविंद केजरीवाल बरो आम आदमी पार्टीचे मनीस नॉन करप्ट गोत्तात आय एम टेकिंग 99% कोणें केल्लें उठे सगळ्यांक गोत्ता हें पुरो जायजें खंयचे बरें रोड इस्काल जायचे आनी पुरो जायचे येताना कारार उलयतना पुरो उलोवन आहात बट ते वोट घालूंक येताना सिक्किल्ले आनी सिक्कनातले ओट्टूक एकच जातीच्या हाचेर कांय एक मिसगायड करतात और तुज्या हातून खंयच्यान पॉलिटिकल गेना खातीर एक मिसगायड करून आनी एका वोट घालून आयले येन्ना जाती दाय येन्ना पार्टी दाय म्हणून घालून आयले मागीर हें खंयचें आमच्यांती आज कितले जण तुका सर्व करूंक तयार आहात आतां आमच्यांत आम आदमीचं करप्शन ना सो लोकांनी येवन हें बट म्हाका एक संतोशकार म्हणल्यार आतां 10 वर्सां दिलें हांवें ऑफिसी दिलां तांकां म्हणजे तांचे पळय दिवन हें आसा एक संतोश आसा कित्याक सांगलें एक दिल्ली एक जालें एक पंजाबांत एक जालें आनी थंय एक बरें केलें स्लोली येता म्हळ्यार व्हडली काल जालें म्हळ्यार आज आमी पावल्यार म्हाका एक 20 वर्सां पयलीं इंडिया टुडेन वर्सा एक सर्वे काडटात ही 20 वर्सां आमची एक परिस्थिती सांगल्यार त्या सर्वेंत 5 तांणी हें दिल्लें 97% लोक आज इंडियाचो पॉलिटिशनाक पत्याना 91% पोलिसांक आनी पत्याना तांचे सर्वेचे हें रिपोर्ट हांव सांगता 87% लोक खंयच्या पदराबांक रिलिजियस लिडर्सांक पत्याना न्ही म्हळ्यार एक हे म्हळ्यार सगळ्यांक संचीकार तूं न्ही म्हळ्यार ते एक म्हळ्यार आतां तुजें खंयचें इम्प्रुवमेंट जाय जाल्यार आतां काल जायचे म्हळ्यार ते पातयेन सांगल्यार 2 विशय आहात एक कम्युनिकेशन एक दुसऱ्यांनी मिसगायड करचें आतां पॉलिटिक्सांत हातून जाल्यार आनी फ्रोमा पळोवंक गेल्यार खंयच्या पार्टीक वोट दिल्लो गिरायकी आज त्या पॉलिटिशना पत्याना ह्या एका परिस्थितींत आमी आसतना
एक कोणी म्हणजे एक 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 काय म्हणते काय म्हणल्यार इन्क्लुडींग तू काय मंगळ आरती करूंक का कित्याक मिडियाच्या कित्याक मरे आज खंयच्या मिडियांक कोण पातयेता त्या जाल्ले म्हणटे तू काय एक तुझे रिसर्च एक बऱ्या जर्नलिजमांत तुवें आय एम रिपीटिंग बऱ्या जर्नलिजमांत वाळटी येताना मायक केला तर बिझनेस म्हणी BAJ अन्नेकलं ताचें नांव काडना पॉलिटिशियनी BAJ पाद्र्या बी BAJ न्ही कोणी सगळे म्हणजे BAJ म्हळ्यार सोमा हें करून एक डायरेक्शन मेळाचें म्हणचे नाही म्हळ्यार इंडिया टुडेन सर्वे करताना मिडिया कितले जाण पातयेता दिसार ना म्हणून म्हळ्यार ती मिडिया न्ही एनिवे मायकल आनी मुखलें एक सवाल आसा अकरेच्या तुज्या मॅसेजीक वेच्या की पयलें सभार फावटी आमी म्हळ्यार एक कोणी फिलांथ्रोपिस्ट आसता ते दान दितात स्टेजीर वचून बसतात भाशणां करतात या तांचो फ्लॅक्सार फोटो येता पेपरार फोटो येता म्हळ्यार पयशे दिवन आपणान मान काण गेलो म्हणून म्हळ्यार तुका अशें कळलें म्हणी एलिगेशन मायकल आज हें आसा ताणें पयशे दिवन गेला हो पयशे दिवन गेला तसलें एक एलिगेशन या अले फाटले उतर खंय आयकल्लें आसा की आनी आयकल्ल्या वेळार तुका कालें भोगलें आसा फस्ट ऑफ ऑल हें हांव तुका गोत्ता तुजे दुसऱ्या कडेन सांगलां आनी म्हाका पर्टिक्युलरली म्हजे व्हंकल फ्लेवी आनी भुरगीं येनात कित्याक सांगलें तुका तुज्या मुंडास बांदच्या फंक्शन आमी येना म्हणटात म्हळ्यार तांकां तांचें एक ऑब्जेक्शन आहा कित्याक म्हणल्यार फ्लेवीचें हें विथ ऑल सिन्सियरिटी आनी आतां तें आमी सांगचें एजम ना एजम सांगलें कित्याक सपोर्ट ताका अर्थ एजम आतां एरले मिटिंगाक येता आतां एंकर म्हळ्यार भुरगीं अमेरिकान आतां ते सोडिया येता सपोर्ट आसा बट म्हज्याचे प्रकार हें रेकॉग्नायजेशन आनी हें आहा पळय एक टायम वेस्ट आनी सेकेंड टू मच इज नॉट गूड का लायक रेकॉग्नायजेशन सगळ्यान तांचें काम करतात न्ही आनी म्हाका थोडे आळे वळटी एक तुका सांगता आतां एकलो म्हाका एक सुमार एक 10 वर्सां पयलें म्हणटालो मायकलान डोनेशन दिवचें ताका इनकम टॅक्स उरता म्हणून म्हाका इनकम टॅक्स एक उरना फुल्ल चक्कर दिवचें हांव ₹1 कॅश दिना चक्कर दिवचें फुल्ली टॅक्स पेड आनी म्हाका एग्जामशन 80 ಒಟ್ಟು वर्साक एक 1 लाख हांव क्लेमी करना 90% एप्रिशिएट करतले आहात एका सायडीन आनी आमचे तावन दान काण गेल्ले उद्धार जाल्यात 2 आनी थर्ड आमी आमचे खातीर खंडीत आतां कडेन म्हणटात मागतात म्हणून जाल्यार खंडीत जावन तेणें मागलां तें जाल्लें एक हें आसा कळ्ळें थोडे म्हणटात लक म्हणून हांवें म्हणचें गॉड्स ग्रेस म्हणून ओके बरें न्ही तुवें सांगिल्ल्यान 100% तेंत म्हजेंय बिलीफ जावन आसा पूण तुजें तशें जाल्यार एका यशस्वी उद्यमीच्या तोंडान तावन येताना ते मस्त जाणांक इन्स्पिरेशन मेळटा कित्याक म्हळ्यार ते सांगतले आनी ते सांगाचे आमच्या तल्यांनी सांगल्यार तें जायना आनी हातूंय 2 टायपाचे आसतात डोनरान थोडे खाली पब्लिसिटी खातीर दिवचे असतात ते डिफरंट कॅटेगरी बट 10% अंडर येतात बट 90% तुजे तले बऱ्या मनाचे ते दितात आनी ते विसरून सोडटात बट एसोसिएशन जावं दी इगर्ज जावं दी तांकां तांची एक ड्युटी म्हणल्या बरी तांकां आपोवन सन्मान करतात ते आमकां क्लॅरिटी जायचे पडटा मायकल आनी एक आमच्या तुजें आनी एक व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा भोवशा ताजे रिजल्ट आमकां आज कळचे ना भोवशा मुखल्या 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी त्याचे रिजल्ट कळटना निजाय की आमकां ते एक वर्त हेम्मे बगूंक आसा तें कितें म्हळ्यार सेंट एलोशियस कॉलेजींत तांणी स्टार्ट केल्ली IAS अकॅडमी IAS करच्याक ट्रेनींग करच्याक आनी तुजें तातूंत इनिशिएटीव आसा तुजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हाच्या फाटल्यान काल इन्स्पिरेशन मागीर हें आतां कशें तुका सॅटिस्फाय येदोळ कोणी थंय नोन पास जाल्ले नात पूण हाय लेवलाक पावुल्ले आसात फायनल एग्जामा म्हणसर पावुल्ले आसात तूं ह्या विशयान कितें म्हूण सांगताय आनी आमच्या यंगस्टर्सांक म्हळ्यार स्पेशली भुरग्यांक आनी तांच्या पेरंट्सांक आमी कित्याक IAS जायचे कित्याक IPS जायचे आमच्या समुदायान कित्याक हे उणे आसात ताचे विशयान काले सांगताय म्हळ्यार IASाचें सादारण म्हाका गोत्ता आसलें म्हाका 30-40 वर्सां जावन सगळ्यांचे अकॅडमी जायचे कोचिंग इन्स्टिट्यूट जायचे म्हणून आनी आमच्या समाजांतले ऑफिसर्स जायचे IPS तातूंत कांय 2 येना म्हाका हांवें एक आमच्यातले एक इनिशिएटीव काणी घेवचे हातूंत म्हळ्यार खंय एक चुकलां नाजाल्यार उलोवचें सो हांवें आपयतना बिसेबी येयलो आमच्या एलोसिसाचे येयल्ले सेंट एग्नेसाच्यांक आपयल्लें रोशन नेलाच्यांक आपयल्लें कांय लिबोडाच्या हाका आपयलें म्हाका आपयलें कोणें येवन नाम सांगून सकड आयले एका मिटिंगार म्हळ्यार म्हजें कनेक्शन आसा आनी म्हजें बॅकग्रावंड गोत आसलें वयटे
एलोशियस कॉलेजीच्या फादर डायनान त्या डायरेक्टर तो आसलो मायकल IAS म्हण सांगल्यार लॉस मेकिंग इन्स्टिट्यूशन तातूंत हें नाम मायकल तूं आमचो 50% पार्टनर जाता जाल्यार आमी तुजे Ready हें कान मारूंक तयार आहा एक मिटिंगार उठ्ठाना सेकंड सांगलें 50% तुमचे एवरी इयर लॉसांत हांव आसा एक तें सेकंड आज खंडीत जावन एका पयलीं आमच्या समाजांत सुमार जण बरे ऑफिसर्स आसले आतां म्हज्या चिंताप कशें सांगल्यार आज तुवें जावं दी हांवें जावं दी एक आमच्या डोनेशन कितलें एक लिमिटेशन आहा आज एक आमच्या समाजींतलो एक बरो एकलो IAS ऑफिसर आयलो जाल्यार ताचो पावर कितलो आनी ताचें कितलें बरें करूं येता ताणें एक तें धरून आनी तिसरें IAS म्हण तितलें सुलभाचें न्ही हें आमच्या म्हाका फुल्ल सॅटिस्फॅक्शन आसा आनी केल्ल्या कामा खातीर रेस्पॉन्सिबिलिटी काणी गेल्या बट तें रेस्पॉन्सिबिलिटी खंयचें जाल्यार परफॉर्मन्सार एज आतां तातूंत मेन आसा तें काय म्हणल्यार 25% आतां एलोशियस कॉलेजान फुल्ल इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलां बरी लायब्ररी दिला ताका फॉलोअप आनी पुरो दिलां हॉस्टेल आनी पुरो दिता इन्क्लुडींग डिस्कावंट आमी 75% और 90% तुमणे स्टुडंट आतां एज सिक्कजे आनी तांणी हें करचें म्हाका एक भरोसो आज ना फाल्यां खंडीत थोडे येता हातूंत पेरंट्सांचो रोलूय आसा व्हडलो रोल आसा पाद्र्याबांचो रोलूय आसा म्हळ्यार वी हॅव टू मोटिवेट इस्कालान टिचरांचो रोल आसा तांकां तें केलें जाल्यार खंडीत आमकां एक समाजाचें हें जाता आनी एक मेन आसा तें समाज म्हळ्यार काय गोता वळटी एक खाली पयशे मात न्ही समाज म्हळ्यार हळय वो एकलो कॅथलीक IAS ऑफिसर अपरायट वो एक कॅथलीक जज येताना एक न्याय वो एक पुलीस ऑफिसर ताचे कडेन डिसिप्लीन एम आय रायट वो एक ऑफिसर गेल्ले कडेन हांव करप्शन नासतना म्हजें काम करून दिता हाचें व्हडलें समाजीक गौरव खंय ताका हिंदूंचोय दिता क्रिस्तांवचो दिता मापळोय दिता एक गौरव एम आय रायट ही एक म्हजें स्वप्न थोडे ऑफिसर आसतले म्हणून बरें मायकल तुका लायफांत मस्तू ब्लेसिंग्स मेळ्ळ्यात तुका एक खुशी आसा तुवें म्हळ्यार दुबळ्यांक हेल्प करना तांचें बेसांव तांचें बरें मन तें तुवें तुज्या उतरांनी सांगलें पूण लायफांत कांय रिग्रेट्स आसात रिग्रेट बिजनस सायडीन रिग्रेट आहात केल्ल्या रॉंग डिसिशनाक ऑफकोर्स बट दॅट इज वन मागीर उरलें म्हाका आय वूड से फ्रँकली स्पिकींग मे बी आय हॅव बीन ओवर ब्लेस्ड म्हणजे थ्रू आउट माय लायफ हांवें जस्ट इफ यू विज्युअलायज आय हॅव बीन ओवरलेड वी कॅनॉट आस्क मोर दॅन म्हळ्यार एक थोडे फावटी म्हाका गोत्त ना तुका कळल्याक थोड्यांक कळल्याक कश्ट येतात कोड्यांक कळल्याक एक वॉट यू कॉल तुका गोत्ता एक कळ्ळें वॉट आय कॅन से एक ओवरऑल सिच्युएशन थंय जावन प्रॉब्लेम आनी तुमी हांगा प्रॉब्लेम तशें म्हाका तल करे येवना म्हाका रिग्रेट म्हळ्यार एक इल्लें निराशा भाव सांगल्यार आज आमचे कडेन इतले उमेद जावं ट्रीप येता आतां गेल्या एकल्याच्या घरा वचना हांव हांगा आयल्यार वळटी पोर गेल्लो आयिल्ले लास्ट टायम सांग बाय बाय हें करचें न्ही आज ह्या 6 दिसांनी म्हाका 22 अपॉयंटमेंट्स आहात कळ्ळें न्ही कळ्ळें आनी ते पुरो सिरियस अपॉयंटमेंट हांवें सांगचें आनी आतां कुशीम सांगल्यार आमकां मेन जावन म्हाका कुशीम सांगल्यार बिसायपणी पुरो इल्लें आनी पाद्र्यापणी रेस्पॉन्स करतात ती एक बट अदर सायडीन इल्लें निराशेन सांगल्यार चे आनी हांव कोण येना वळटी आतां आनी एक 10 वर्सांनी म्हळ्यार आमकां टायम इज रनिंग आउट म्हणटा आमचे ते एक ताचे पयले एक सिस्टम आतां आमी उलयल्लें पुरो हें म्हणजे पंचसूत्रां ते एक इतलें केलें जाल्यार दॅट मिन्स आय वील बी रिमेंबर्ड हो एक मनीस आयलो हाचे एक जालें आनी आमी एक केलें सगळ्यांक म्हाका म्हणून न्ही सगळे म्हणजे आमचे वट कोण आयिल्ले पळय तांकां पुरो एक सॅटिस्फॅक्शन आसतलें म्हणून दिसता आनी तांकां निरस आसूंक पुरो करेक्ट आतां बरें आखरेक आमचें म्हजें इंट्रस्ट तुजें इंट्रस्ट आनी साबार जाणांचें कालेंगी म्हळ्यार आमच्या समुदायांत जाते तितले बिजनसमॅन उदयचे बिजनस कम्युनिटी स्ट्रॉंग जायचे यंग ऑन्टरप्रोनर्स तांकां नर्चर करचें तसलें कालेमुणी नवें साव आमच्या समुदायांत जायचे आज आमी पळयता जाल्यार आमचें विकनेस खंय एक गव्हर्मेंट जॉब्स IAS IPS त्या लेवलार सिवील सर्वीस एग्जामाक बसनात दुसरें बिजनसान येवन आसात
पूण एक लेवलार जायते सक्सेसफूल जाल्ले आसात पूण ल्हानात हांव न्हू वयर येवंक तुवें सांगिल्ले बरें तांचे कडेन आयदर कॅश नात या नॉलेज ना बट आशा आसा बिझनेस करीजे म्हणून तसल्या खातीर काले म्हणी एक स्पेशल थिंग आमच्या डायसिसान करीजे की या रचना तसल्या संस्थान करीजे की या तुमच्या तसल्या बिझनेसमॅनान करीजे की कितें तुजें विजन कालें ह्या विशयान न्ही बिझनेसा खातीर डेफिनेटली या बिझनेस आतां राच्यानाच्यानी आतां पोरी काली गेल्लो हातून काले एंटरप्रेनर्सांक एक टॉक दिवंक राच्यानाच्यांचो व्हडलो रोल आसा कळ्ळें न्ही बिझनेसमॅनाचो एक व्हडलो रोल आसा तांणी करीजे आनी आज पयशे जाय तितल्यात इन्वेस्ट करूंक पयशांक कांय प्रॉब्लेम कांय ना जाय तसलें नॉलेज आनी डिटर्मिनेशन आमच्या यंगस्टर्सांक आपलें यंगस्टर्साचें काल जाल्यार सांगल्यार आतां शिकून जाल्यार पण फॉरेन या म्हणून हांव तांकां दुसरो ना बट काल सांगल्यार हांगा तांकां गायडन्सी ना आनी तांणी चिंचे काल सांगल्यार हो गांव आमचो गांवचो कांय प्रेजर ना हो बंगाराचो गांव वो बंगाराचो गांव वळटे कित्याक सांगल्यार हांव सगळ्यांनी गेलां न्यूझिलंड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आनी गेलां तुंय गेलां एकदम परत तांची कश्ट पळयल्यार थंय गेल्या इन्स्टॉलमेंटांनी बांदून हांगा कांय ना घरांत माया भुरगीं जल्मल्या टायमार माया बाबा जाय तितलें हें आसा उरलें मारोग आनी ह्या सांगून पुरो हांगा कांय चललें कांय म्हळ्यार आय एम टॉकिंग अबाउट हे गेल्ल्याक ह्या संदर्भाचें कळ्ळें न्ही आनी एक करन्सीची एक डिफरन्स आहा न्ही आतां तुका थंय एक हें करतना वय सो तें एक आसा आनी हाका हें रिटेन्शन करीजे जाल्यार एकच वाट कशें सांगल्यार युथांक आमी बिझनेसांत हाडचें बिझनेसांत हाडिल्लें कुडलें देन दॅट्स एम्प्लॉयमेंट तातूंत हें जावचें तें एक म्हणजे एक आसा म्हळ्यार डेफिनेटली आमच्या समाजांतले बिझनेसमॅन आणकी चड हाजे बरें मायकल तुवें जायतो वेळ आमकां दिलोय पूण आखरेक हर एका कार्यक्रमांत एक मॅसेज येता तुवें तुज्या हर एका जवाब्यांत हर एका उतरांनी मॅसेज आशिल्ली पूण ताज्या वयर आखरेक कसली मॅसेज तूं दिवंक आसता आमच्या समुदायाक वॉल्टर आतां खंयचेंय काम चेंज जायचें जाल्यार हातून कशें सांगल्यार हर एकल्यानी तांचो एक पात्र कळोवंक आसा ह्या हर एकल्यानी आतां हांवें म्हणटा रिप्लिकेशन ऑफ मायकल ऑर रिप्लिकेशन ऑफ वॉल्टर म्हळ्यार मिडियाच्या हातून येतना ऑर रिप्लिकेशन ऑफ आमचे बिसायब त्या बिसायबाचें तें प्रतिबिंब पाद्र्या म्हणून म्हळ्यार ते चिंता आपलें सगळ्यांनी चिंचे एकच डायरेक्शनार आनी एकच इम्प्लिमेंटेशन एका मोनांत पुटींग अवर हार्ट सोल अँड रिसोर्सीस टुगेदर तें जाल्यार मात्र वो स्पीड आनी चेंज जातलें हांवें सगळ्या कडेन विनंती करची तुमच्या तांकी प्रकार तुमचे रिसोर्सीस खंयचे आसात नॉलेज टायम हें खंयचे आसून एक आमी सगळ्या एक वट्टू जावन एक बरी एक समाज बांदया वेर आमचे कम्युनिटी पीपल आर हॅपी हेल्दी प्रॉस्परस जनरस अँड हेल्पिंग अदर्स अँड बिकमिंग ए क्लास काय रेस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ दीस कंट्री तितलें जालें जाल्यार आमी एक आमच्या समाजाक एक कीर्त आनी आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी केली म्हणून म्हाका भोगता बरें मायकल थँक्यू व्हेरी मच मस्त देव बरें करूं तुजी मॅसेज आमकां सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन जावन आसा तुजी जर्नी आमच्या यंग ऑन्टरप्रोनर्स हांव दिता या कोणी ऑन्टरप्रोनर्स आसात तांकां एक इन्स्पिरेशन जावन आसा पडोवन उठोवन तुवें परत्यान आमच्या तुज्या खातीर तूं जिवनाय तुज्या फॅमिली खातीर जिवनाय तूं सगळ्यां खातीर जिवन आसाय तुज्या बरी आसले तर बऱ्या मनाचे जायते बुद्धी आमी आनीकी चड येवं दीत म्हणून आशेता दैजी वर्ल्डाच्या तर्फेन दैजी वर्ल्डा विक्षका तर्फेन तुमकां देव बरें करूं थँक्यू तुकाय देव बरें करूं आनी लेंथ बरें काम मुखार सुनवर थँक्यू थँक्यू